दीस सोनवार, जानेवारीची 17 तारीख 2026. पहिल्या वाचा. सामुएल प्रवादाच्या पहिल्या पुस्तकांतल्या वाचा. अध्याय 9 वळ 1 ते 4, वळ 17 ते 19, अध्याय 10 वळ 1 पर्यंत. बेजमीच्या प्रांतांत कीश नावाचो एक मनीस आसलो. तो अबियेलाचो पूत. अबियेल जेरोराचो पूत. जेरोर बेकोराताचो पूत. बेकोरात अफियाचो पूत. हो बेजमी वंशी भोव ग्रेस्त आसलो. ताका साऊल नावाचो एक सोबीत तरणाटो पूत आसलो. इस्रायेलितां मदें ताचे प्रास सोबीत हेर कोणूच नातलो. तो हेर सक्तां प्रास एक तकली उंच आसलो. एक दीस साऊलाच्या बापाय कीशाची गाडवां सांडून गेली. कीशान आपल्या पुताक साऊलाक म्हळें, तुजे सोवें सेवकां मदल्या एकल्याक घेवन भायर सर आनी गाडवांक सोदूंक वच. ते एफ्राईमाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्यान आनी शालिशा प्रांतांतल्यान गेले, पूण तांकां ती मेळ्ळी नात. देखून ते शालीम प्रांतांतल्यान गेले, पूण ती थंय नातली. उपरांत ते बेजमीच्या प्रांतांतल्यान गेले, पूण ती तांकां मेळ्ळी नात. सामुएलान साऊलाक पळयतस सर्वेस्परान ताका म्हळें, कसो तो मनीस जाचे विशीं हांवें तुका सांगिल्लें. तो म्हजे परजेचेर राजवडकी चलयतलो. साऊल दरवाट्या कडेन सामुएला बगलेक आयलो आनी म्हणालो, दयाकन दर्शी खंय आसा म्हूण म्हाका सांग. सामुएलान साऊलाक जाप दिली, हांवूच तो दर्शी. म्हजे फुडल्यान उंच पुजे स्थळाचेर चड. आज तुवें म्हजे सोवें जेवंक जाय. फाल्यां सकाळीं हांव तुका घरा धाडटलो आनी तुज्या काळजांत आसा तें सगळें हांव तुका सांगतलो. आनी ताणें साऊलाचे तकलेर तेल ओतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन 21, 2 ते 3, 4 ते 5 आनी 6 ते 7. श्लोक. सर्वेस्परा तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. सर्वेस्परा तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जैता पासत कितलो संतोशभरीत तो जाता. ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें बागयलाय. ताणें केल्ल्या मागण्याक तुवें ना म्हणूंक नाय. श्लोक. सर्वेस्परा तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. उत्तम देणी घेवन तूं ताका मेळोवंक आयलाय आनी आपूट भांगाराचो मुकूट ताच्या माथ्यार दवरलोय. ताणें तुजे लागीं लांब आवक मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें. वय युगयुगांतराचें लांब आवक तुवें ताका लाभयलोय. श्लोक. सर्वेस्परा तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जैतान वर्तो मान ताका मेळ्ळो. वैभवान आनी महिमेन तुवें ताका नेटयलोय. शाश्वत आशिर्वादांनी ताका भरलोय. तुजे सळावळेन ताका दादोशी केलोय. श्लोक. सर्वेस्परा तुजें बोळ रायाक आनंद दिता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. दुर्बळांक बरी खबर परगट करूंक, बंदेंत आशिल्ल्यांक सुटका दिवंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 2 वळ 13 ते 17 पर्यंत. जेजू परत्यान सरावाचे वेळेक गेलो. तवळ लोकांच्या जम्यान ताका वेडो घालो आनी तांकां ताणें शिकोवन दिली. वाट धरून तो फुडें वेताना आल्बेवाच्या पुताक लेवीक सुंका काट्यार बसोवन आसलो ताणें देखलो. ये म्हज्या फाटल्यान म्हणून जेजून सांगलें. लेवी उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार आसतना साबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी जेजू आनी ताचे शिसासांगाता पंक्तीर बसले. कित्याक असले साबार जण जेजूचो पाटलाव करतले.
फरिजेवांच्या पंगडाक मेळिल्ल्या शास्त्र्यामदल्या थोड्यांनी जेजू सुंककारां आनी पातक्या सांगाता जेवता तें पळोवन ताच्या शिसा लागीं म्हळें, तुमचो मेस्त्री सुंककारां आनी पातक्या सांगाता खाता जेवता कित्याक? हें आयकून जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्याक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्ही. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्ही म्हणल्या उतरांनी शास्त्रांच्या सवालाक जाप मेळ्ळी, मात न्ही जेजू कित्याक आयिल्लो म्हणलें स्पश्ट जालें. जेजूचें आपोवणें आनी विंचवण स्पश्ट. आपुणूच भाग्यवंतू म्हूण चिंतच्याक आपूण पाताक नडटलो. हेरांच्याकी शुद्ध म्हूण चिंतच्यांक ताच्या मेस्त्रीपणांतय चुकीचें वर्तन दिसता. तो मेस्त्री पातक्यांचें पातकीपण पारखूंक शकना तसलो म्हणून दिसता. सूख आदरताशें दिसता. पातक्यांनी ताका वेडो घालचो आनी सुंकागारांनी आनी पातक्यांनी जेजू संगी पंक्तीर बसचें आनी खावचें जेवचें जेजूक सोबना तशें दिसता. देखूनच पातक्यां संगी पंक्तीर बसलेल्या जेजून आपूण पातक्यां खातीर आयिल्लो म्हणून उक्त्यान सांगलें. पातक्यांच्या पंक्तीर बसून आसलेलो जेजू एक पंत आव्हान. लेवीन सुंकाकट्यार हें पंत आव्हान स्विकार केलें आनी सुवार्ते खातीर ताणें आपणाक कसो समर्पीत केलें. ताचे संगी पंक्तीर बसलेल्या जायत्यांनी ताचें पंत आव्हान स्विकार केलें. आज जेजू संगी पंक्तीर बसचें पंत आव्हान आमचें. लेवी सारके आमी धैर्यान जेजूचो पाटलाव करतना हेर जायत्यांक धैर्य मेळटा अशी